जुवारी एग्रोकेमिकल्सात टाकेचे ब्लास्ट केशीत वेर्णा पोलिसांनी FIR रजिस्टर केलो। जुवारीचे काय स्टाफ आणि कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR। जुवारीच्या सुपरवायझराक अटक केला। आनीकूय काय जणांक खंय अटक जावंक शकता, DYSP निलेश राणे सांगता। आम्ही वास्को पुलीस स्टेशनाचेर आसा आनी थंय तरी आमी मोर्मुगांव DYSP निलेश राणे हांकां मेळपाक आयिल्ले। हालीं मंगळारा जाल्ले जुवारी एग्रोकेमिकल्स कंपनीन एक कंडेन्सेशन प्लांटाचेर काम करतना एक ब्लास्ट जावन 3 कामगार मरण पावले आनी ताजी नोंद घेवन खंय तरी मोर्मुगांव DYSP निलेश राणे हांच्यांनी सांगलां की वेर्णा पुलीस स्टेशनान जे आसा एक कंपनी जी ताजे कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले बोकारो इंजिनियरींग वर्क्स फ्रॉम रत्नागिरी ते कंपनीचेर खंय FIR लॉन्च केली आनी तांचो काल एक सुपरवायझर आशिल्लो जो कोण सायटीर आशिल्लो प्रधान म्हणटा ते मनशाक काल तांच्यांनी अरेस्ट केला। DYSP निलेश राणेन सांगलां की खंय तरी नेग्लिजन्सा खातीर आनी फुडें जायते लोकूय अरेस्ट जावंक शकता। In regards to that Zuari Agrochemicals Limited condensated tank blast, the Verna police station has registered FIR against the supervisor of Bokaro Engineering Works company, who is in contract with the Zuari for maintenance work, and they have also booked FIR against the immediate supervisory staff of the company. So the investigation is in progress. Yesterday one supervisor Pradhan, who was present at the site at the time of accident and who has failed in his duties to supervise the work properly, he has been arrested, and more likely arrests are to be followed. So any negligence you noticed from the part of the company and that all roles are being investigated. Only after investigating the each and everyone's responsibility and the negligent role, then only they will. सध्या तुम्ही एक सुपरवायझर अरेस्ट केल्लो आसा सध्या आनी मोर अरेस्ट लायकली more arrest. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। तमनार प्रकल्पाविशीं सुप्रीम कोर्टान घाल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळून प्रकल्प फुडें व्हरतले, वीज मंत्री सुदीनान स्पश्ट केला। वीज दरवाड 6 म्हयने पेंडिंग आशिल्ली। नियामक बोर्डाचे शिफारसी प्रमाण खंय दरवाड केल्या। अंडरग्राउंड केबलिंग, नवे ट्रान्सफॉर्मर आनी सबस्टेशनांक प्राधान्य। सुदीन मडगांवां कार्यावळी गेल्ले कडेन उलयलो। नवे स्टेशनां सबस्टेशनां आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम हे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सफॉर्मर म्हणजे हे न्हय हे रस्त्यार देखून आसता ते न्हय जी वीज येता तांचे ट्रान्सफॉर्मर आसता मोठे आनी तातूंतल्यान जी वीज पास जाता ती वीज जर फ्लक्च्युएट जावची ना सारकी उरतली जाय तशी मेळटली जाल्यार हें करपाची आवश्यकता आसा तें हांवें करपाक आतां घेतलें। पयल्या मंत्र्यान खूब काम केलां ताचे पयलीं जे आशिल्ले पळय तांचें काम जावना त्या खातीर प्रोजेक्टाचो सुप्रीम कोर्टान ज्या प्रमाणे डिसिजन दिलां त्या प्रमाणे आमी वतले। ज्यो ओल्ड सुपा आनी कर्नाटकांतल्यान लायनी आयल्या त्यो इन्क्रीज करून ताचेर 2 हे घालून आमी तें करपाचें अशें सुप्रीम कोर्टान डिसिजन दिलां। जें हांवें विधानसभेत ओपोजिशन आसतना उलयल्लो ते सुप्रीम कोर्टान से दिलो जाता। GRC करता रेग्युलेटरी बोर्ड आसता आमचो तो आनी त्या रेग्युलेटरी बोर्डा प्रमाणे आमकां वचपाक जाय कारण गोवा इंडिपेंडंट ना वीज हेचेर आमी डिपेंडंट आसा आनी त्या खातीर ते जे कितें सांगता तें आमकां आज ना फाल्यां करचेंच पडटा। ही वीज दरवाड जवळ जवळ 6 म्हयने पेंडींग आशिल्ली, आज ती आमी चालू केल्ली आसा। कमीत कमी 10 पैसे वाडल्या, चडांत चड 40 पैसे वाडल्या। कोविडाचे महामारीत गरीब लोक उपाशी उरचो न्ही म्हूण मोदी सरकारान सुरू केल्ली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न येवजण आतां सुदारीत गोंयांतूय चालीक लागल्या। हे स्किमी वरवीं गरीब फॅमिलींचे दर एकल्याक राशनाचेर 5 किलो तांदूळ मेळटा। तालुको पावंड्यार स्कीम फोंड्या सावन चालीक लागली। रिक्षा घेवन राशन वांटूंक भोंवतात। स्कीम सप्टेंबर मेरेन आसतली। इवन आमच्या फोंड्या तालुक्यातले काही भाग आसूये जेन्ना आमची भुरगीं भोंवतात ती पयली जर जायत तेन्ना मला वायट दिसता। त्या भुरग्यांची तितली वाड जाल्ली आसना। भले इंजिनियर जाल्लो आसता तो, एखादी टिचर जाल्ले आसता, पूण भुरग्यां मुखार रावपा सारकी ताची उंचाय आनी ताची ताकद आसना। आनी कित्याक लागून कारण जर जायत मुख्य कारण जें आसा तें घरा कडेन आमचे अन्न जे आसा पळय न्ही ते पौष्टिक आहार दिवपा संबंधी आमची तितली जाणीव आसना। गरीब लोक भुके उरचे न्हय आमच्या ह्या देशाचे, भुके उरचे न्हय, तेजी भुरगीं भुकी उरची न्हय अशी म्हणून ही योजना ताणें सुरू केली
आनी अजुनूय ती आतां सुरू आसा. पयली दाळ दिली, चणे दिले आनीक आमचे तांदूळ दिले. हे सगळे तरेचे गरीब लोकांक खंयचेय लोक जावन ह्या देशांत ह्या राज्यांत आसा तांकां सगळ्या तरेचे लोकांक ही स्कीम लागू आसा. आनी अशें सगळे लोकांनी तेजो फायदो घेवचो. कोणूय जावं खंयचेय जावं ज्या कोण हांगा गोंयांत रावता ते गरीब लोक कोण उरचे न्हू. देशांतूय वाडटा की देशांतूय सुद्दां तीच परिस्थिती सगळे कडेन की गरीब लोक कोण उपाशी उरचे न्हू. म्हणजे गरीब लोकांक लागून हे सगळी योजना जी आसा ही आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीन जे केल्ले आसा आनी ताका गोंयांत ताका बरे तरेन साथ दिल्ली आसा आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत की जेन्ना तो ताका थंयच्यान हें करता तेन्ना ताणें हांगसर येवजण अशें आसा लागू करपा लागून खुबशे परिश्रम घेतलेले आसा प्रमोद सावंतान. आनी वेळोवेळ हे पयशे जेन्ना तांकां दिवचे पडटा कोणाक सगळे कडेन ट्रान्सपोर्टा हेका तेका सगळें वेवस्थीत ते दिल्लें आसा. गोंयचे विधानसभेत तृणमूल काँग्रेस धरून कितलेशाच राजकीय पक्षांचो पॉलिटिकल स्ट्रॅटजिस्ट म्हूण वावुरपी पीके स्वता राजकारणात देवपाचे तयारेत. पीकेन बेरेस्तारा बिहारात जनसुराज प्लान जाहीर केलो. बिहाराक वयर काडूंक खंय नवी राजकीय चळवळ जाय. बिहारांतल्या 17 ते 18 हजार लोकांक एके राजकीय मंचाचेर हाडपाचो पीकेचो प्लान नवो पक्ष खंय सध्या ना. कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ. मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना. पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है. मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 हजार ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है. आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज़ को, उस अवधारणा को ज़मीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ. सस्पेंड केल्ल्या 8 ODP विशीं चर्चा केल्या. सविस्तर रिपोर्ट फुडले बसकेंत TCP बोर्डाक दितले. 6 म्हयन्यां भितर योग्य निर्णय जातलो. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकान सांगला. सस्पेंड केल्ल्या ODP विशीं रिव्ह्यू समितीची पयली बसका आज TCP ऑफिसांत जाली. म्हापसा, मडगांव, वास्को, पणजे, फोंडे, हडफडे, नागवा, कळंगूट, कांदोळेचे ODP 15 दीस फाटीं 27 एप्रिलाक सस्पेंड केल्ले. सस्पेंड केल्ल्या 3 ODPचे रिव्ह्यू घेवपाक काडलेली कमिटीची पयली बसका आयज TCP ऑफिसांत जाली. आयज तेंच्यांनी डिस्कशन केलें की हो रिव्ह्यू प्रोसेस कसो फुडें वचपाचो. तो तेंच्यांनी PDAचे जे मेंबर सेक्रेटरी तेंचे कडल्यान डिटेल्स घेतल्यो की तुमी कितें प्रोसिजर फॉलो केल्लो, तुमी गव्हर्मेंटा कडल्यान कितें इंस्ट्रक्शन आसली ती, आनी फुडले मिटिंगेक तेंकां आनी कांय डॉक्युमेंट आनी डिटेल्स सबमीट करपाक लायले. Architect, engineers institution, ITPI, IIA, CIA, all these representatives were there today in present, and we have broadly discussed like what should be our way forward, like to go into these aspects of reviewing and examining. With that, PDAs are required now to give some more data or place before this committee, on which basis the further scrutiny will be done by this committee. So as of now, it was just broad basis which we have discussed all ODPs. What was the process of preparation of ODPs? What were the government directions issued to the PDA? To what extent they have complied with all directions and how this plan prepared, etc. This is all broadly to discuss. Now, detailed analysis will be placed before by all concerned PDAs before the next meeting to deliberate on them further. Okay, 60 days enough तुमका हे करपाक. Sure, we are trying to finish it off. First, the timeline is given, like we want to go with the timeline given. Within that, no further extension, etc. We are trying all our business people, all our professionals. They are devoting their time for the purpose. So we have to see that we finish within our given time.
आतां पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. मड्डार हांगासर 4 ऑफिसांनी चोरी जाल्ली आसा आनी हांगासर 25,000ची कॅश आनी 3 मोबायल चोरयेक गेल्ले आसा आनी फुडली तपास चालू आसा. खातीर नौसरात सलगांवकर. गोंयांत कसिनो गॅम्बलिंग केशी एक सारक्यो वाडटा. चड करून ऑनलायन. क्रायम ब्रांचीन म्हापशा SR ट्रेडर सेंटरांत ऑनलायन गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर राती धाड घाली. 3 जाणांक अटक, 3 गोंयचे, बरोबर कॉम्प्युटर आनी बाकीचे सामानय जप्त केलां. 2 दिसां फाटीं मडगांवां कसिनो गॅम्बलिंग अड्ड्याचेर धाडीत कॉम्प्युटरा सयत 9 जाणांक उखलिल्ले. आमी आसा आयज मड्डार म्हापसा हांगासर आनी SR ट्रेड बिल्डींग हांगासर आत्तां एक रेड पडलेली आसा आनी तशेंच आमकां कळोन येयल्लें आसा की हांगासर ऑनलायन गॅम्बलिंग चलतालें म्हणून. आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे हांगासर 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा आनी फुडलो तपास चालू आसा. स्टुडंटा खातीर नौसरात सलगांवकर. घेवया एक बारीकसो ब्रेक, परत मेळया. सावंत सरकाराच्या 2.0 सोपुतविधी सुवाळ्याक सरकारी तिजोरेंतल्यान 5.5 कोटी खर्च. RTIंतल्यान म्हायती उक्ताडात. 28 मार्चाक मुख्यमंत्री सावंत आनी 8 मंत्र्यांचो सोपुतविधी जाल्लो. वेळ उणी म्हूण रजाव दिवन टेंडर नासतना विन्सन ग्राफिक्साक इव्हेंट मॅनेजमेंट दिलो. एक्टिविस्ट आयरिश म्हणटा ट्रान्सपरन्सी ना. CAGन चवकशी करची. Information obtained by me under the Right to Information Act from the General Administration Department of the Goa government has revealed that the Goa government spent a whopping over 5.5 crores on the swearing-in ceremony of Chief Minister Pramod Sawant and his 8 ministers, which was held at the Bambolim Stadium on the 20th of March. It is very disturbing that a perusal of all those documents received by me revealed that the whole process was not transparent and there was no accountability. The whole contract was given to an event management company from Vasco, which I am informed is owned by a close relative of a senior BJP leader. This is an unacceptable position, whichever way we look at it, because people's money has to be spent judiciously. You cannot be squandering people's money, and 5.5 crores on a function which lasted less than 18 minutes is totally unacceptable. This whole function and the manner in which the contract was awarded without any transparency to this event management company from Vasco is a matter of concern. So this whole thing has to be inquired into. I will ask the concerned authorities, the CAG, to please probe and scrutinize all the bills given by this company and whether such a huge expense could have been incurred when the Goa State Exchequer is totally bankrupt. It is unacceptable that when poor people for their social welfare benefits are waiting for 5 months, their benefits have not been paid, that this government had the audacity to start its term in office by incurring 5.5 crores on the swearing-in ceremony. This is a total abuse of law. This is rank mischief, political mischief by the Goa government just to make some money even in its first day in office. This is a criminal waste of taxpayers' money which is not permissible. So a total inquiry into all this will reveal
इलेक्ट्रीक बसींनी प्रदूषणाचेर नियंत्रण उरता, इंधन वाचता, बरोबर आरामशीर प्रवास जाता। कदंबा वरवीं जाता तितल्यो इलेक्ट्रीक बसी घालपाचो सरकाराचो बेत, येरादारी मंत्री माविन सांगता। माविन आनी केटीसीचो अध्यक्ष आमदार उल्हास सोयेकारान वास्को पणजे रुटार इलेक्ट्रीक शटल बस सर्वीस सुरू केली आनी 500 बसी खंय रोखड्योच येवपाच्यो आसात। People should have comfort while traveling. People should move towards a situation where least pollution is there. When these buses move, not only it is clean environment because they don't cause pollution, there is no sound also. My aim is to get more than 500 buses as soon as possible. In fact, I have asked the center that Goa should have all electrical buses. We have today launched some of the electrical buses from Vasco city up till Panjim. We don't have many charging stations. I have directed Kadamba, earlier also I told him, but I will ensure that I am telling my chairman also, wherever Kadamba depots are there, so that they can easily go charge and come, they should put this charging station. खरें म्हळ्यार जेन्ना आमचे भायरसून लोक येता तेन्ना खंय तरी आमच्या बाकीच्या स्टेटींनी आमी पळयता की ते स्टेटींच्यो ट्रान्सपोर्ट बसी आसता, आमच्या गोंयचे केन्ना दिश्टी पडनासलेले। सो आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचें एक प्लॅनिंग आसलेलें की आमच्यो कदंबा बस ह्यो ट्युरिस्टांक कळचे गोंयांत सुद्दां आमच्या गव्हर्मेंटाच्यो बसी आसता त्यो खातीर, आनी तितून कित्याक लोकांक एक बरी सर्वीस मेळटा आनी बरे लो बजेटा भितर लोक आपापल्या खंय तरी हॉटेलांत पावपाक शकता। खंय तरी वास्कोकारांक जे आमी सदांच फाटीं आशिल्ले ते खंय तरी बेनिफीट मेळपाक वास्कोकारांक सुरवात जाली। म्हाका दिसता खंय तरी बऱ्यो गजाली वास्को जायत आसा आनी लोकांचोय सपोर्ट आमकां मेळत आसा। इतल्यो बऱ्यो गोश्टी फुडेंय जावपाच्यो आसता। हांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी कळ सोदची, सगळ्या कडेन कामां स्टार्ट जाल्या, आमी कोलॅबोरेशना तांचे एडवायसा सकयल आमी काम करतात। बेकायदेशीर रेंव काडपाचो धंदो चलता आनी थंयच्या पुलीस आनी अधिकाऱ्यांक खबर नासता हाचेर विश्वास दवरूंक शकना। हायकोर्टाचे निरीक्षण। पेडणेचो पुलीस निरीक्षक आनी पुलीस अधिकाऱ्यांक आड DIGन खात्या अंतर्गत कारवाय करची। DGPन रेवेचो बेकायदेशीर धंदो आडोवंक शक्य ती कारवाय करची, हायकोर्टाचो निर्देश। In the matter related with illegal sand extraction, the High Court has directed Director General of Goa Police to initiate departmental action against those police officers who have failed to stop illegal sand extraction in their respective areas. In reference to the recent incidents of illegal sand extraction from the river Terekol, the High Court observed that it cannot be believed that concerned police officers were not aware about the illegal sand extraction. The High Court further directed DGP to file affidavit explaining that what action has been taken against PI Pernem in accordance with the standing order. Mukesh Kumar for Prudent. फुडल्या सप्तकांत कुशळ अकुशळ कामगारांचो कमीत कमी दिसवडो वाडोवपा विशीं निर्णय जातलो। फाटलीं 6 वर्सां ही दिसवड्याची वाड जाल्ली ना म्हूण श्रम मंत्री बाबूश मिडिया कडेन उलयलो। वेस्ट मॅनेजमेंटाचोय बाबूशाचो मोठो प्लान। ताचो कार्यकाळ सोंपचे आदीं खंय कोयराचो इशू तडीक वेगवेगळे प्लांट उभारप चल्ल्यात। लेबर मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात यांच्यानी म्हणलां की लास्ट 6 वर्सां जी मिनिमम वेजीस वाडून आशिल्ली कामगारां खातीर ते खातीर वाडोवपाचें चिंतता। डिसिजन तो चडशे करून फुडले विकाक घेतले। हेजेर उलयता आसतना फुडें ते इवन गार्बेज इशूचेर उलयले, गार्बेज प्लांट जे येवपा आसा तेजेर उलयले। प्रताप सिंग राणेक फुडलो 1.5 म्हयनो तरी कॅबिनेट स्टाफ मेळचो ना। फुडली सुनावणी जायसर स्टाफ नेमचे ना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या। केस 21 जूनाक दवरल्या। इतली मजगती प्रताप सिंग राणेन आपल्याक जाय आशिल्ल्या 18 स्टाफाचे 20 जानेराक नांवां सकट लिस्टूच GADक धाडिल्ले म्हणटा ती गजाल राणेचे चिटये सकट उक्ताडार आयल्या। प्रताप सिंह राणेक कॅबिनेट दर्जो आनी ताचे खातीर लागपी स्टाफाचेर याचिकादार आयरिश रॉड्रिगीसान केस लावन धरल्या। सरकारान स्वता जावन आपल्याक हो मान दिला। कोर्ट दिता तो निकाल मान्य म्हूण सिनियर राणेन स्पश्ट केला। जाल्यार गोंय सरकारान ताका हो एक सन्मान, गोंयांत आदीं सावन सन्मान पुरस्कार दिवपाची प्रथा आसा अशें राजाव दिला। हायकोर्टान ह्या दोगांयच्या म्हणण्याचेर याचिकादारा कडच्यान रिप्लाय मागला। तो 10 जून मेरेन रिप्लाय दितलो। उपरांत 7 दिसां भितर दोगूय प्रतिवादी ताचे रिप्लाय करतले। 21 तारखेक सुनावणी।
सुनावणी जायसर स्टाफ नेमचे ना म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. कॅबिनेट स्टेटस आपूण मागुना तो दिवपाचो निर्णय सरकाराचो, कोर्ट सांगता ते मान्य म्हूण राणेन कोर्टा मुखार सांगला खरें, मात राणेचे स्टाफाचे मागणेचे लिस्ट सर्क्युलेट जावंक लागिल्ल्यान प्रकरणाक वेगळेच मोडन. प्रताप सिंह राणेन आपल्याक जाय आशिल्ल्या 18 स्टाफाच्या नांवां सकट लिस्टूच 20 जानेराक जेएडीक धाडिल्ले म्हणटा ती गजाल राण्याचे चिटये सकट उक्ताडार आयल्या. हें तें लेटर, हें पळयात. एक नाव आनी पोस्ट घालून स्टाफ मागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. खोला काबदेराम किल्ल्याचे काम थंयचो आमदार पंच लोकांक विचारिनासतना चल्ला म्हूण बोवाळ. आमदार म्हणटा सरकारान कितें तें क्लियर सांगचें, किल्लो आसा तसो सांबाळूंक जाय, भितर नवें बांदकाम नाका, किल्ल्या भितर इगर्ज आसा, नवें बांदकामान लोकांक यो वच करूंक आडखळ जावंक जायना, किल्ल्या कुशीची लोकांची वाट बंद जावंक जायना. हिंगा येयले ते बाबा आमकां जाण जावपा जाय तुमी रेस्टोरेशन कशें करतले, कितें करतले ते हितूंक आनी कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी जावचे न्हू. हां तशें नॅचरल वचचें, दीस इज आवर डिमांड. हांव तें रेस्टोरेशन करे हेंच दवराय, आमकां आनी हेजेर आनी कॉन्क्रीट कांय नाका. दीस इज वॉट आय फील. हेच्यान हां तशें दवरया, हां तशें मेंटेन करया. टेक द लोकल्स इनटू कॉन्फिडन्स. कितें कोताय तें लोकांक घेवन कोराय. मागीर हें करपाक तुमी आमचेर फोर्स कोनाकाय, कित्याक हो गांव आमचो आनी आमकां जाण जावपा जाय भितर कितें जाता तें. बड कितें कोताय हेजो तो लोकां मुखार हाड, लोकांक दाखोवपाचो, एकल्या दोग जाणां न्हू. पंचायती पळय तुमची ग्राम सभा पळय जाता तेन्ना तुमी ही रेजोल्युशन घेवपाची गरज आसा. जे कडेन पळय हांगा कितें पळय प्लॅन पळय जातले ते पंचायती ग्राम सभे मांडले शिवाय कोणें कांयच डिसिजन घेवपा जायना. तिसरें म्हणल्यार GTDC करपाना पूण आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान हें तुमचे मुखार मांडून हाडपा जाय आनी पंचायतीन परमिशन दिले शिवाय कांय फुडें वचपाना. तुमची भावना आमी जाणात, आमचे गोरोवपी वयतात थिंगा भाटांक न्हू, हिंगा थिंगा वयतात, फाल्यां तेमची वाट बंद जातली. येयल्यार सपोज एक कसले प्रोजेक्ट येयल्यार हिंगा लोकांक भितर सरपा दिवपा नाय. आमची चर्च कितें बांदलें म्हण तूं हिंगा डिस्टर्ब जातलें, आमचे कोण म्युजिसां येता तेंकां डिस्टर्ब जातलें. तेंचें अशें म्हणणें आसा की नुतनीकरण करपाक हांगा कितें डेव्हलपमेंट करपाक तेंचो विरोध ना, पूण कितें करचे पयलीं गांवच्या लोकांक आनी आमदारांक विश्वासाक घेवपा जाय. तेंची मागणी आसा की काम चालू जावचे पयलीं तांकां ह्या कामाचो ब्लू प्रिंट दाखोवचो आनी नेमकी कितें जाता हें पयलीं सांगचें आनी त्या उपरांतच सरकारान काम करचें. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.